म्हापशा ते कळंगूट वाटेर कारवालो पेट्रोल पंपाच्या कुशीक आशिल्ल्या 13 दुकानदारांक पुलिशेन स्थलांतरीत करपाची निमाणी नोटीस दिल्या। ह्या स्थलांतराक लागून दुकानदारांनी विरोध केला। पालिकेन जबरदस्तीन दुकानांचेर कारवाय करीत जाल्यार कायदो हातान घेतले अशी शिटकावणी दुकानदारांनी दिल्या। ह्या दुकानांक लागून मार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम आडावन उरला, ताका लागून ह्या दुकानदारांक पालिकेन पोरण्यो आंतरराज्य बस स्टँडा कुशीकच्या इमारतीच्या पयल्या माळ्यार सुवात दिल्या, पूण ह्या दुकानदारांक तळमळ्यार दुकानां नाका। कांय दुकानदार मेकॅनिक, लेतकार आनी चावी तयार करपी आसात, ताका लागून आमकां पयल्या माळ्या बदला सकयल्या माळ्यार दुकानां दिवची, थंय आमी स्थलांतर जावपाक तयार आसात अशी मागणी तांच्यांनी केल्या। हायकोर्टाची तुका परवा 19 तारखेक डिसिजन आसा। हायकोर्टापेक्षा म्हापसा नगरपालिकेचो चीफ ऑफिसर हायकोर्टाची ऑर्डर जर ब्रेक करता तर म्हापशेच्या चीफ ऑफिसरान हेच्या बद्दल सारको कायद्या अंतर्गत अभ्यास करपाक जाय आणि कोर्टाची ऑर्डर जायना फुडें आणि कोर्टाची ऑर्डर दिना उपरांत ह्या मनशांचे जे रिहॅबिलिटेशन जे आसा, शॉपा जी घसर जाय ग्राउंड फ्लोराचेर म्हापसा नगरपालिकेन खंय तरी एक्युमुलेट करूंक शकता। पळय हांगा पळयात, जर कदंबा बस स्टँडा सायडीक जर करूंक जाय जाल्यार खंयसून करून दिवंक गावता। खंय तरी जागो कमी जाती जागे आसा, त्या जाग्यांनी म्हापशेकारांक जे शॉप जे मागतात न्ही तांकां खंयचे परिस्थितीन ते ल्हानासून व्हडले हे बारीक बारीक इकून धडे जाल्लेले आसा, तांकां जर तुमी काडून जर बंदीकडेन धंदो करपाक सांगता आनी भायले लोक आहात न्हू तेंचेर कारवाय करपाक पळयना, पूण हे आमचे म्हापशेकार भाव जे आसा एक विनंती करता हांव, कित्याक हे बोडगेश्वराचे लायनीन जे आसा आनी जो कोण खरोखरच पोटाचेर जेन्ना कोण पांय मारता आनी हांगा बोडगेश्वर हो बोडगेश्वरान सतत दाखोवन दिल्लो धडो जो कोण त्रास करता न्हू तो खंयसून ना खंयसून संकटान पडटा। हांव विनंती करता म्हापशेच्या आमदाराक, तेणी डेव्हलपमेंट करता आसतना हांकां पयलीं हेंचे ग्रावंड लेवलीचेर ग्रावंडाचेर जे आमचे मेकॅनीक भाव आसा, चारी भाव आसा, परत रिपीट करता आणि तेंचे बारीक बारीक धंदो रस्त्याचेर चलता आनी तेच आनी ग्रावंडाचेर तांकां धंदो करून दिवपाचो मागता। ते गाडयेची वयरसून सकयल देंवचें पडटा, सकयलची वयर वचचें पडटा। सगळ्या दुकानाक कोणाची गॅरेज आसा, कोणाची आनी हें आसा लेट आसा, एक वयर व्हरोन गावची ना लेट कशी। तेन्ना हे आमचे सगळ्या लोकांचे कितें आहा, आमचे ते 13 दुकानांचे मातशे सरकारान बऱ्या हेतून आमचे प्रश्न सोडोवपाचो आनी बऱ्या जाग्यार आमकां दिवपाचें।